मडगांवां कदम बस स्टँडा लागसार पार्किंगाची कांयच वेवस्था नाशिल्ल्यान लोक रस्त्यारूच पार्किंग करतात. ताका लागून माडेल वाठारांत येवच करतल्यांक बरेच त्रास जातात. लुसोफोनिया गेम्सा पुरती सरकारान पार्किंगाची वेवस्था केल्ली. नित्याकूय तशीच दवरची म्हूण माडेलांतले लोक मागतात. मडगांव कदंब बस स्टँडा लागसार पार्किंगाची वेवस्था नाशिल्ल्यान लोक सुवात मेळटा थंय पार्किंग करतात. लोक पार्किंग करताले थंय पावसाचें उदक भरता त्या खातीर लोक माडेल वचपाच्या रस्त्याचेरूच पार्किंग करतात. हाका लागून माडेलांत वचपी लोकांक खूब त्रास जातात. हिंगा रस्त्यार वतात लोक मोटरसायकल आनी आतां आमी भितर बी वयता जाल्यार आमकां रावपा पडटा. आमगे गाडी बी सुटनाय. 2 गाडी येयले जाल्यार आमगे सुटनाय. रस्त्यार वताय ते म्युन्सिपाल्टीन जाता तितू बेगीन हें पार्किंग हें करपा जाय. रेडी करून दिवपा जाय. आतां उदक बी सगळें पावस आसा. बेगीन रेडी करून दिवपाचें पावस दिसता पयलीं. सगळो रॅप जालो आसा आनी हिंगा 4 व्हिलर पार्किंग म्हणून 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर एकू कडेन करताय पार्किंग. आनी त्या सायडीन देखून फूल जाता पार्किंग आनी ह्या सायडीन देखून फूल जाता. तरी तांणी ह्या सायडीन डेव्हलपमेंट म्हूण केला 4 व्हिलर म्हूण केला तांणी. पूण ह्या सायडीन 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर एकू सायडीन लायताय ते. मडगांव बस स्टँडा लागसार पे पार्किंग करून मडगांव पालिकेन पार्किंगाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी सुचोवणी लेझली फालेरून केल्या. Everybody enjoys the benefit of parking their vehicles. Even if they make it a pay parking, then nobody minds it, provided the facility is available. So what are the problems faced by all every day? See, during the monsoons, the water gets collected down here. It's very difficult for us to find a place at times. Sometimes we have to park our bikes in such haphazard manner that other person may find it difficult to remove his bike. मडगांवच्यान सावयो डायस. चिखले 120 खाटींची व्यवस्था आशिल्ले नवे हॉस्पिटल बांदपाचें सरकारान थारायलां. पावस सोंपल्या उपरांत रोखडेच ह्या हॉस्पिटलाचें काम सुरू करून 2 वर्सां भितर तडीक लायतले. ह्या हॉस्पिटलांत उपचारांच्यो आर्विल्ल्यो सुविधा आसतल्यो. नवें हॉस्पिटल बांदपा खातीर पोरणी इमारत मोडपाचो वावर हालींच चालू जाला. वास्को चिखले हॉस्पिटलाचो विस्तार करपाचें सरकारान थारायलां. ह्या नव्या हॉस्पिटलाचें काम पावस सोंपतकीर चालू जातलें. त्या खातीर पोरणी इमारत मोडपाचें काम चालू जालें. By first week of July, this work will be tendered, and maybe October it will start. Within 2 years it will be complete. आमचे चीफ मिनिस्टरान कितकित प्रोजेक्ट प्रॉमिस केला वास्को लागून ते सगळे प्रोजेक्ट जातले. एक म्हणल्यार चिखले हॉस्पिटल, सेकंड म्हणल्यार वाडे लेक, that also will be tendered. Third is KDC bus stand, even that will be tendered by July first week, July 10th. आणि फोर्थ म्हणल्यार फिश मार्केट आमच्या आदे. आमचे चीफ मिनिस्टर सांगला फिश मार्केट गो एड दिला आमकां. तो प्रोजेक्ट लायक हातीन घेवन फायनल स्टेजीस आहा. तो आम्ही प्रोजेक्ट आता पयलो घेतलो. नव्या हॉस्पिटलांत आर्विल्ल्यो सुविधा आसतल्यो आनी 4 मतदारसंघांक लाव जातलो. बऱ्यांतले बरें सुसज्ज अशें हॉस्पिटल 120 बेडाचें अशें आमी हांगासर बांदपाचें आसा, जेणे करून मुरगांव, वास्को, कुठ्ठाळे जावं दाबोळे हांकां बऱ्यांतली बरी सेवा मेळपाक आनी बऱ्या रितीन हांगासर फॅसिलिटीज मेळपाक. कारण आमकां खबर आसा की 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्या कारणान हांगासर भरपूरशे लोक येतात. थोड्याश्यो गजाली हांगासर कमी आसात. आमच्या सरकारान जे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा तांच्यांनी ठरयलेलें आसा की लोकांक बऱ्यांतली बरी सेवा दिवची. चिखलेच्यान दिशांत परब. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.